पणजे ते काणकोण मुरगांव ते डिवचल 70 फोंड्याचो अंत्रुज महाल साश्टीचे मडगांव राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण गोंयचे समाजकारण गोंयचे राजकारण गोंयकारांचे इशू गोंयकारांचे एक्टिविजम गोंयकारांची पल्स पळयात सिटीग्रामांत। वास्कोचे ऑयल टँकिंग कंपनी ज्यो आसा वेगवेगळे ऑयल टँकिंग कंपनी आसा आफ्टर दी पुलवामा अटॅक्स आनी सबसिक्वंट टेन्शन बिटवीन इंडिया आनी पाकिस्तान थोडे जाग्याचेर खंय एक सेक्युरिटी मेजर्स चड घालपाची जावं एक वायटल इन्स्टॉलेशन जावं एक सेन्सिटीव एरिया म्हणून खंय इंटेलिजन्सान आयडेंटिफाय केल्ले आसा। गोंयान खंय फक्त दाबोलीम एअरपोर्ट आनी ऑयल टँकिंग कंपनी आसा आनी हाका थंय चड सेक्युरिटीची गरज आसा बिकॉज दे आर प्रोन टू एनी टेररिजम एक्टिविटी। पूण वास्कोन वीच इज जे बाउंड्री वॉल आसा आयओसीचेर थंय नो पार्किंग जाग्याचेर जायते हेवी ट्रेलर्स टँकर्स कंटेनर्स हे पार्क केल्ले आसता इन व्हेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द वॉल। हायली रिस्क एरिया म्हणटा ते आनी डेंजरस पोजिशनान आहा ते म्हणटा ते आयओसी टँकिंग आनी दुसरो आहा तो गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट। पूण आयज जर पळयत जाल्यार आयओसी टँकिंग ह्याच्या फक्त 50 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आहा आनी त्या पुलीस स्टेशनाच्या समोर जे आयओसी टँकिंग आहा त्या रोडाच्या सायडीकूच जे लोकांचे ट्रेलर किंवा टँकर किंवा ट्रक पार्किंग करता इतले इजी आहा की ट्रका वयसून उडकी मारून भितर वचूं शकता। फाल्यां जर कोणी जर हँड ग्रेनेड समज घातलो आनी जर डिजास्टर समज जालो कोण जबाबदार? तुमकां खबर आसतली गोवा इज ऑन हाय अलर्ट आफ्टर सो मेनी अटॅक्स हॅपनिंग इन इंडिया आनी गोंयान अशे 2 जागे आयडेंटिफाय केल्लेले आसा। एक आसा ते आमच्या आयओसीच्यो ह्यो टाकयो थंय पेट्रोल डिझल कितें आसता ते आनी सेकेंड आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी हांगासर आयओसी कडेन रातच्यांक व्हडले ट्रेलर ट्रक्स पार्क केल्लेले आसता। इन केस समज कोणूय असो आयलो आनी समज ते ट्रका वयल्यान चडोन तो कंपाउंडा वयल्यान भितर इजिली वचोंक शकता कितेंय जावंक शकता। We have come down very heavily on chalaning the traffic, the parking of vehicles next to the IOC on the outer side of the wall on the roadside. These parkings are not allowed. It is my appeal also for public to see that they do not park their vehicle by the side of the road. My appeal to the public not to park any vehicles by the side of the IOC on the roadside. फोंडा तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव समिती हांकां 39 वर्सां पूर्ण जाता। सातत्यान दर वर्सा म्हाड्डोळ हांगासर श्री म्हालसा देवीक नमन घालून तिका पांयां पडोवन ह्या शिगम्यांक सुरवात जाता। ह्या वर्सा भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नायक तेच बरोबर सगळे वांगडे फोंडेकार म्हाड्डोळ हांगासर हजर आसले। तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव समितीचे आज आम्ही 39 वर्षाची वर्ष साजरी करता आणि दर वर्षाप्रमाणे आम्ही या मस्जिदी कडच्यान देवी म्हाळसा कडे पर्यंत वयता आणि तिचो आशिर्वाद घेता आणि थंय नमन करता। हेजे पयलीं हो शिगमो 1980 सुरू जाल्लो जेन्ना रवी बाब माजी मुख्यमंत्री कौन्सिलर आशिल्ले आणि तेणी हो शिगमो सुरू केलो आणि तो वेळ तो अजून पर्यंत हो शिगमो चालू आसा। कालांतरीत मदीं रवी बाब 1991 चीफ मिनिस्टर जालो आणि अख्खी गोंयान 12 तालुक्यान तेणें हो शिगमो चालू दवरलो। हेजे फाटल्यान एकच ध्येय आशिल्लें की आमची जी गोंयची संस्कृती आसा ती संस्कृती कायम उरची म्हणून तेणी 12 तालुक्यात हो शिगमो दवरलो। आज फोंडा तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव समितीचे सगळे वांगडी आज आमी हांगा जमल्या। प्रत्येक वर्सा आमी हांगा जमता आनी हांचे आमी नमन घालून आमी म्हाळशे वता म्हाड्डोळ आनी ही म्हाका दिसता रवी नायक मुख्यमंत्री आसतना राज्यस्तरीय तेणी हो शिगमो सुरू केल्लो कॉम्पिटिशन हे करपाक सगळे कडेन आनी तेणे राखून दवरलो इतले वर्स म्हणून हे आमी सगळे संस्कृती आमी सांबाळपाक पावले सराच्या रवी नायक सराच्या हातूंतल्यान म्हणून आमी सगळे आमी जमले हांगा आनी अशेंच आमी संस्कृती फुडें व्हरतले।
दुधाची मोश हे फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा हे सुवेज चेंबर बांदपाक हांगासर फोंड मारल्या तातूंत ती मोश पडली आनी मेली. तो ओनर म्हणटा आपणाक 80,000 लुचकोण. हे जावन आसा नेग्लिजन्स हे सुवेज कॉन्ट्रॅक्टराची. जरी तो ताणें एक सपोर्टींग एक बॅरिकेड कितें बांदलेली जाल्यार ही मोश तितून पडून मरची नासली. ते हिंग फोंड मारना दवरला आनी ते चेंबर आनी ते मोश येता तेन भितर पडले ते आनी ते सायडीन तेंगे कांय हेच ना तेंगेले बंद केलेले थिंगाय कांय बोर्ड ना. ओपन आहा न्हू ओपन सगळें आख्खें ओपन आहा म्हणजे हिंग लोकांय भुरगीं घरां दोनी सायडीन घरां लोकांय भुरगीं खेळटा हिंगा आनी तीन कोण कितें तेंचे हात दांगे मोडले कितें करपाचें. ते मोश पडले मुगेले आनी थिंगा मेल्या 70-80,000 गेले आनी ते पिले काडपा आसलेले आतां ऑगस्टा म्हणल्यार ते पिले काडटा आसलेले. तेणें ते गव्हर्मेंटान कितें तर एक्शन घेवपा जाय न्ही हेंचें अशें करून ओपन दवरूंक जायना. पुलीस कंप्लेन करता न्हू. हय पुलीस कंप्लेन करता जायना आनी सायडीन तरी पोतरी तरी मारपाचें हिंगाय कितें रॉड मान तर बंद करून जालें न्ही तें बी कांय केलें आख्खें ओपन आहा थंय तेंगा ओपन आहा आनी आमगे मशीन वचपा येवपाची वाट सगळे हिंग घोड्यांगे मशी आटीन येता हेच हिंगा आग्नेलाक येता सगळे मशीकारां हीच वाट आहा आनी खंयची वाट ना मशीन येवपा वचपाची. सगळे लोकूय आटीन वयता भुरगीं हाडटा हिंगा आनी ते आनी कोण कोण ते आटीन कोण मेला जाल्यार कितें करपाय. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. कोलवा एका रेजिडेंटान सँड्यून काट करून इलिगल शेड घातल्यात. कोलवाचो सरपंच जेन्ना आमी मेळ्ळे तो म्हणटा आपणा लागीं अजून कंप्लेन येवंक ना पूण जेन्ना आतां मिडियान ताका सांगलां तो म्हणटा आपूण ताचेर एक्शन घेतलो. एप्लिकेशन घाल्ल्या पयलीं घाल्ल्या 7 तारखेला ते मिटिंगेंत गेलो ना त्या मिटिंगेंत घाल्ल्या ते आल्बान रेबेलो म्हणटा मरे एक एप्लिकेशन घायला CO फॉर NOC फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड वॉटर कनेक्शन एंड हाऊस नंबर आल्बान रेबेलो तेणें कितें केलां तेंची गव्हर्मेंटान ही 5,200 स्क्वेअर मिटर्स ही एरिया पार्किंग एक्वायर केल्या आनी इन सर्वे नंबर 24 बांदना न्ही एंड आनी कॉम्पन्सेशन तेंगे तेका अजून दिलें ना बरें. आनी तो तेणें एप्लिकेशन दॅट ही प्लॅन्स टू यूज द लँड टू पुट कोको हट्स eco friendly huts and shops without destroying the environment. like application केल्लें आहा तेणें पण इलिगल हें जालें न्ही हय ते बरयलां बट वी हॅव नॉट इश्यूड एनी परमिशन नॉर हे इंटिमेटेड दॅट ही इज डुईंग एनीथिंग. पण तुमी स्टॉप आतां कंप्लेन कोण येयला न्हू. अरे आतां आमी येता विदावट हें गेलें जाल्यार मागीर तो तुका हें केलें तुका हें गेलें रिपोर्ट हें गेलें तेच आमचे तूं जाणा थिंगा तूं आसतलो बट तेच आमचे हय पंचायत कावन्सिल पंचायती जावन सांगलो ना आमकां हें करून. पण आतां इको फ्रेंडली पूण ताणें बांदले लोखणाचे शेड. हय सो वील एक्ट ऑन दीस मॅटर आनी कितें करपाचें आमकां वी हॅव नथींग टू डू दीस. तुमी परमिशन दिला ना कांय दिना तो हियर ऑनली एप्लायड आतां 7 तुमी चॅक करपाक जाय. आतां हें करलें आतां हे ब्रॉड नोटीस आमकां खबर येवना ती आतां तुमी यू ब्रॉड आतां तुमी रिपोर्टार नोटीस हाड आमच्या म्हणजे लोकल कोण एकल्यान फोन दिवपाक ना. So you will take the action. Of course, I have to take action. When? See, today is a Saturday, tomorrow is Sunday. Monday, Sunday notice. फामाद कोंकणी रायटर दामोदर मावजो हाचो पयलो इंग्लीश बूक द इंक ऑफ डिसेंट हाचे आयज रिलीज जाले. ह्या सुवाळ्याक रामचंद्र गुहा आनी किरण बुडकुले ही फामाद रायटर हाजीर आसली. ह्या फामाद रायटरान थ्रेट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन मॉडर्न इंडिया हाचेर उलोवप केलें. George Orwell famously said, "A writer must not be a loyal member of a political party." I would amend that. A writer must not even be a disloyal member of a political party. That doesn't mean you don't vote. You go every 5 years or you exercise your franchise. Does not mean you don't have political views. You can stand, for a certain kind of economic policy, certain kind of foreign policy, a certain kind of reservation policy, perhaps certain views on gender rights, on cultural pluralism. Doesn't matter. Of course you must have political views. But no writer must be
even a disloyal member of a political party, no filmmaker, no artist either. This is a picture by Pantaleon Fernandez, my close friend. With the photographer Vicente Raider. I owe so much to him also. The dog here is my dog. When I say my, it's a stray dog which has come to me, and today, in addition to the protection provided by the state, content with it, but what I liked was the matter-of-fact way it was. That is the quintessential Mali that I found in this book. He talks about how many other challenges to his life and health he has encountered in the past few years. And then he said, with all this, this also will come to pass. You know, this attitude speaks of, it behoves the courage, it behoves the conviction and the compulsion of a writer to have his say. परवरी हांगा म्हापेचो एक्सक्लुजीव शोरूम ओपन केलो. तातूंत एडेसिव, सॅनिटरी मॅट, टायल्स अशे खूब तरेची बिल्डींग मटेरियल थंय मेळटा. संस्कृतीचो पात्रांव आनी म्हापेचे पदाधिकारी तांच्यांनी हे शॉप ओपन केलें. I congratulate Mr. Jacob Varghese, Swimtech Pool and Mepe India. हांगा आज शोरूम जाला. एक बेस्ट शोरूम गोंयांत जाल्लो आसा आनी हो शोरूम मेपे इंडियाचो इंडियेंत एक फर्स्ट शोरूम आसा आनी तेका लागून मेपे इंडिया, स्विमटेक पूल, जेकब वर्गीस आनी जिजो जॉर्ज हाका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. This is the first kind of showroom and it is as per the international standards, and it is like you can have display of all the products in India, and really thanks to Swimtech for giving such a kind of exclusivity, and we are really happy to be associated with Swimtech. And special thanks to my team Madhukar and Madhusudan. As a MAPI, we are really thankful to these two guys who have really put their all efforts to promote and support Swimtech as our distributor, and we are really like, it's kind of international standards, and I'm really impressed to see this kind of showroom for the first time in India. Foundation till finishing, we got all the solutions. Yes. With one row system. With all admixtures, waterproofing, and then tile and stone installation systems, waterproofing, flooring, and swimming pool system, and then resilient repair products, and many more. We are having almost 15 divisions. MAPE is giving one-stop solution. Yeah, MAPE is giving one-stop solution in Goa with Swimtech. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.